सद्याक ज्यो बेकायदेशीर ॲक्टिव्हिटी चालू आसात त्यो कायदेशीर करपा खातीरूच जेट्टी धोरण हाडटात म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन स्पश्टीकरण दिलां. जाणी ह्या धोरणाक हरकत घेतल्या तांकां आपोवन हाडून तांकां हें धोरण समजून सांगतलो आनी तांचो गैरसमज पयस करतलो अशें रोहनाचें म्हणणें. Including these people who have put letters. जितल्यानी लेटर्स घाला तितल्यान जे कोण रस्त्यार उलयले आनी लेटर्स घालून I wouldn't identify. But people who have put an email in whichever language they have put, they felt it is good and read it in the language which they felt, we will call each one of them, talk to them on a common forum, tell them what the Jetty policy is about, clear their doubts that this is only meant to regulate. I am repeating, this is meant to regulate activities which are right now irregular. आम्ही खंयचीच परमिशन बट इलिगॅलिटी कशी चलता? Illegalities कांयच ना तो. What I am made to understand is NIWS, the people who are there on the jetty, who are there on the beach, तांणी ॲक्टिविटी ही घेतल्या थंय ट्रेनिंगाक आनी ते हांव बाबुशा कडेन उलयलां. मे बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज वील बी गोईंग ऑन द बीच चॅकिंग वॉट इट इज. तातूंत टुरिजम परमिशन दिवपाचो संबंदूच येना. कितें जालें जाल्यार वी चॅकअप.